सगळ्यांक काही नमस्कार. आज मुगा दाळी पायस कशी करची म्हणून पळया. एक पाव मुगा दाळे हांव भाजी तस चिकी जस्ट कलर चेंज जाला पुरो. मस्त तांबडे तांबडे करचे नाका. साबुदाणो हांव तवळीची 1 गंट पुडेची लायकून धुवन एक इतलो उदकां भितर तिंबत दवरलेलो. तो फस्ट शिजत घालता उद्दा खतखत येल कुडले ताका लायक खतखत येल कुडले हे मुगा दाळी तशीच हांवें एक अर्द घंटो भाजून जे तर तिंबोवन घेतला. आतां मुगा दाळ घालून घेतला लायकून धुल्लेली मुगा दाळ समज 3-4 उदक काडून धुवका धुयनी जाल्यार ताका ताजें एक स्मेल आसता हरवट आनी तें येता. तशीच मुगा दाळ केन्नाय भाजूका एक चूर भाजूनूच गोडशी करका. हरवे गोडशी केल्यार ताका विंगड रूच जायना तें तितलें. हे आतां मुगा दाळी साबुदाण शिजलो. आतां हांव जावका जाल्यार तितलें गोड घालता. गोड घालतरी केन्नाय सिम्मार दवरून तें गोड खतखत येवका म्हळ्यार शिजूका. गोड शिजल्यार मात्र गोड घालेले गोडशी बारी रूच जाता. तें गोड शिजून आयलें. आतां हांव दोनी रोस घाल्लो. नारळा रोस कांड दवरलेलो हांगा. समज 2 वेळ घालून नारळा रोस कांड दवरला. दोनी रोस घाल्लो. दोनी रोस घालून जातरी लायक खतखत येवका. खतखत येवन जाले कुडले फस्ट रोस घालचो. फस्ट रोस घाल तर मागीर मस्त खतखत हाडून जस्ट रोस घालचे आनी एक चूर फुग आयल्यार आमगेले लायक रुची मुगा दाळे गोडशे रेडी जाले. आतां ताका काजू बेनी द्राक्ष घालका ना. हांव द्राक्ष घालनी काजू मात घाला. एक 3-4 चमचे तूप होवन करचे. तुपां भितर काजू घालून तांबडे भाजून जाले कुडले हाजे वयर घालचे. हेल्दी टेस्टी मुगा दाळी पायस हांगा रेडी जालो. धन्यवाद.